आमी गीत घेऊया A8 पेज नंबर 4 देवाची वेदी सोरी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज आमी पहिल्या शेकड्यांत जियेल्ल्या अंतियोकाच्या सांत इनासाचो उगडास करता. बिस्प आनी मार्तीर. अंतियोक दियेसीचो तो बिस्प आसलो आनी लोकांची ताणें जायती बरी सेवा केली, चड करून दुबळ्या धाकट्यांची. आनी तेन्ना रोमा शारांत त्राजान नांवाचो एक निश्ठूर राजा राजवटकी चलयतालो आनी लोकांक कितेंय फर्माण मारतालो. तेन्ना इनासान आपले परजेक म्हणलें, जें कितें राजा सांगता तें आमी करची गरज ना, कित्याक तो सांगता तें सारकें ना. राजाक राग आयलो आनी इनासाक धरून रोमा शाराक हाडूंक ताणें फर्माण मारलें. लांब वाट, कितल्याशाच दिसांची वाट. वाटेर लोकान इनासाक आदेवस मागलो, ताचे सत मागणें केलें आनी शेवटी रोमा शारान, तुमी जर कोण रोमा शारान पावला थंय कोलोसियम म्हणून आसा, व्हडलें एम्पी थिएटर, 4 माळयेचें गे 5 म्हाका आतां उगडास ना. थंय ताका व्हरून दवरलो आनी 2 भुकेल्ल्या शिवांक सोडले आनी त्या शिवांनी ताका केलो. जेजू खातीर ताणें आपलो जीव दिलो आनी तो भियेलोय ना. तो खुशाल मनान जेजू खातीर मरूंक थंयसर गेलो. आज आमी खास करून क्रिस्तांव लोकांक जेजूची शिकवण पाळतना जे त्रास मेळटात आमच्याच देशांत, उत्तर भारतांत, गुजरातांत खूब त्रास मेळटात. आनी गोंयांत जाल्यार सयत कोणाक प्रमोशन मेळूंक जाय क्रिस्तांव मनशाक, सोंपेपणी मेळना, त्या जाग्यार आनी कोणाक दवरतात. हेंय घडता. हें सगळें आमकां जेजू खातीर सोंसचें पडटा. देखून आमी असल्या मनशां पासत मागणें करुया, तांणी आपल्या भावार्थान थीर रावूंक आनी जेजूची सेवा आनी जेजूचे परचेची सेवा करीत रावूंक देव तांकां आदार दिवं. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक आकुळट कर. सोम्याक आकुळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक आकुळट कर. क्रिस्ताक आकुळट कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक आकुळट कर. सोम्याक आकुळट कर. सर पदवेदार देव, आमची आकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. मोगाळा बापा, जेजूच्या आनी धर्मसभेच्या मोगान जळटें सांत इनासाचें काळीज रक्ताचो निमाणो थेंबो वारोवन मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात दिवंक लासतालें. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी समरमतांव आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागतांव. अशें संवसारांतल्या आडखळी आनी दगदण्या मदें जेजूक गोवाय दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. बागयोन पालून रोमकारांक बोयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, रोक्ता मासा पोरमोणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामा विशीं आमी कितें म्हणचें? जोर आपणे केल्ल्या कन्या उदेशी आब्रामान प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोवंक येता, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? आब्राहामान देवाचेर बावाट दवरलो आनी हो बावाट ताणें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. काम करतल्याक ताचो मुशारो फुक्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवें कशें लेखतात. आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जो कोण बावाट दवरता ताका हो ताचो बावाट प्रमाणीकपण कशें लेखून येता. देखूनच ज्या मनशाक कन्या विरेद देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगट्टा. गुन्यांवाचे बोगसणे जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जर धुवून काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता. सगळीं म्हणुया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता. गुन्यांवाचे बोगसणे जर मेळ्ळे, पातकाचें खोत जर धुवून काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडका नाडका नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. आमचो जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता. सर्वेस्परा सवें सोंतोस भोगता. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाचे सगल्या मनशानो येयात, संतोसाचे उल्हास सोडात. आमचो जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावता. उद्गाराक उबी रावया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशेर आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिरडितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवांच्या खमीरा विशीं चत्रायेन चलात.
तें फकत धोंग आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलें कळीत जाल्या बगर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडांत फुतफुतून तुमी उलयलां तें पाटोसाचेर परगट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांयच तांचे कडेन घडना तसल्यांक तुमी भियों नाकात. पूण तुमी कोणाक भियोवचें तें तुमकां सांगतां. जीव काडल्या उपरांत यमकोंडांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. वय हांव तुमकां सांगतां ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच भियों नाकात. शेरक्यांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आब्रामाची खबर आयकली. आब्राहाम भावार्थाचो बापूय अशें आमी क्रिस्तांव मानता, जुदेव मानतात आनी मुस्लीम लोक सयत मानता. कुरानांत आब्राहामाचें नांव इब्राहीम. आमकां अब्राहाम आनी इंग्लिशीन एब्राहॅम. ताच्या कर्तुबांक लागून न्हय पूण ताच्या भावार्थाक लागून देवाक तो मानवलो म्हणून सांत पावलू रोमाकारांक सांगता. जेन्ना देवाक आब्राहाम मानवलो, देवान आब्राहामाक आपोवन म्हणलें, आब्राहाम वो गांव सोड आनी हांव तुका दाखयतां त्या गांवांक वच आनी तो गांव तुजो आनी तुजे संस्थेचो जातलो. दर्यावेळेर रेंवेचे कण आसात तांचे परस चड आनी मळबार जितलीं नखेत्रां आसात तांचे परस चड तुजी संसत हांव वाडयतलो. आब्राहामान आपल्या पुर्वजांचो ऊर गांव सोडलो आनी देवान बसयलेल्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो. आनी देवान ताका बसयल्लें, तुका हांव एक पूत दितलो. जाणटी पिराय ताची आनी ताचे घरकान्नीची साराची भुरगीं जालीं नात. आनी मागीर सारान आब्राहामाक म्हणलें, म्हजी चाकण आसा हागार, तिका तुजी पतीण कशी कर, तिचे थावन तरी तुका भुरगीं जल्मू. आब्राहामान जायत म्हणलें. पूत जल्मालो इश्माएल. तो आतां मुसलमानाचो बापूय. आब्राहामाक दिसलें आतां म्हाका म्हजे पतीणी थावन पूत जल्मोवचो ना. ताणें देवाक म्हणलें, आतां इश्माएल वा कोण तरी म्हज्या घराण्यांतलो एकटो म्हज्या फाटल्यान हें सगळें चलयतलो. देव म्हणटा, ना, तुका हांव पूत दितलो. आनी आब्राहाम आनी सारा देवाचेर पातयेवन रावतात. शेवटी इजाक जल्मालो. आनी देव म्हणटा, तूं ताका व्हर आनी मोरया दोंगरार म्हळ्यार आतांची जेरुजलेम थंय व्हरून तूं ताका म्हजे पासत बली भेटय. केदो व्हडलो आकांत. एक इतल्या जाणटे पिरायेर एक पूत दिला आनी देव म्हणटा तूं ताका बली भेटय. आनी आब्राहाम इजाकाक घेवन वता. आनी आमी जाणा शेवटी देवदूतान म्हणलें, भुरग्याक मारूं नाका. हे सगळें देवान ताची परिक्षा केली आनी दर पावटी आब्राहाम देवाचेर पातयेवन फुडें गेलो. देखून तो भावार्थाचो बापूय जालो. आनी असो भावार्थ दवरून
कोण जियेतात तांकां देव प्रामाणीकपणाचो मुकूट आनी नितिवंतपणाचो मुकूट दिता, हातूंत दुबावच ना. परवरे थॉमस स्टेफन्स कोंकणी केंद्र आसा. 20 आनी 6 वर्सां हांव थंय आसलो. थंय तावन मंगळूर शाराक कोंकणीच्या वावरा खातीर म्हाका मंगळूर वेचें पडटालें, नाजाल्यार हे वटेन मुंबय वेचें पडटालें. मंगळूर वेताना वाटेर एक ल्हान गांव, म्हजी आवय पळय थंय रावताली. दर्या लागीं दोंगराचेर गांव. 13,130 स्क्वेअर मिटर जागो, माड माडयो, काजू रूख चड, पणसाचे रूख, चिकू, सगळ्या प्रकाराचे रूख. थंय तो जागो म्हज्या बापायन मोलाक घेतलेलो आनी आवय तें सगळें सांबाळटाली. मागीर मुंबय थावन म्हजो बापाय येवन थंय तिच्या वांगडा रावलो आनी तें सगळीं तीं दोगां पळयतालीं. एक फावटी हांव तसो गेल्ल्या वेळार सकाळीं माद्रिंगेर मीस पेटोवन हांव भितर बसून म्हजें कितें काम करतालो. ल्हान घर, नळ्यांचें घर. आनी म्हज्या बापायक एक संवय आसली, सदां सुमार 10:30 वरांचेर आराम खुर्चीचेर बसून बायबल वाचप. तेन्ना कोंकणीन बायबल ना, ताचे कडेन एक इंग्लीश बायबल आसलो. आमकां ल्हानपणा पासून तो वाचून कोंकणींतल्यान आमकां सांगतालो बायबलान कितें बरयलां तें. आनी हांव भितर बसून म्हजें काम करतना बापय आराम खुर्चेर बसून बायबल वाचतालो आनी म्हजी आवय कुजनांत रांदप करताली लांकडां घालून, गॅस ना. तेन्ना म्हज्या आवयचें नांव बेजिलिया, पूण बापायन तिका बेस्सी म्हूण आपप. ताणें म्हणलें, बेस्सी हांगा ये. तेन्ना ती म्हणटा, तुका कितें जाय? कांय नाका. मागीर तुवें म्हाका कित्याक आपयली? तूं हांगा ये, हांव तुका बायबल वाचून सांगतां. तिणें म्हणलें, तूं वाच, हांव हांगा काम करतना आयकतां. ना बेस्सी, तूं हांगा ये, हांव तुका बायबल वाचून सांगतां. तिणें म्हणलें, हांवें तुका सांगलें, तूं वाच, हांव आयकतां हांगा. तेन्ना बापायन मातसो ताळो मारून म्हणलें, तुका दीसभर ती रांदण, ती लांकडां, त्यो मोडक्यो, तुका देवाचें उतर नाका. तेन्ना ती सुद्दां आपलो ताळो मारून म्हणटा, कितें म्हणलें? म्हाका दीसभर रांदण, लांकडां आनी मोडक्यो. आतां हांव तुका सांगता तें आयक. म्हजो देव हांगा रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. ही उतरां आयकतच हांवें कपालार असो हात मारलो. असलें देवशास्त्र थियोलॉजी आमकां कोणेंय शिकयल्लें ना. देवाचें उतर बायबलांत आसा, पवित्र साक्रामेंतांत जेजू आसा, तो मनशां सवें आसा, हें सगळें आमकां शिकयलां. पूण म्हजो देव रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. हें म्हजे आवयक कोणें शिकयलें काय? कोणें शिकोवंक ना. तिजो तो अणभव. काम करतना ती देवा कडेन उलयताली आनी देव तिजे कडेन उलयतालो. नितिवंतपणाचें तांचें जिवीत. देखून म्हाका दिसता नोव्हेंबराचे 1 तारखेर म्हजी आवयक देवान व्हेली आनी 2 तारखेर तिका माती आमी दिवची पडली. एक प्रामाणीक तांचें जिवीत दोगांचें. आनी तांच्या जिविता कडेन हांव म्हज्या जिविताची सर करतना जितली म्हजी आवय बापाय भाग्यवान तितलो हांव ना. तांचे थंय आसले थोडे गूण म्हजे थंय आसात, दुबावच ना. पूण तितली ती सादी, तितली ती मोगाळ, दुबळ्या सवें, उदार. आयतारा मीस सुकप ना, म्हयन्याक एक फावटी कुमसाराक वचप, फटी मारप ना, नागोवप ना, कोणाचे वांकडे उलोवप ना.
सदांचें सादें जिवीत आनी असलें जिवीत जियेतलो कितलोसोच लोक आजून संवसारार आसा आनी देव तांकां प्रामाणीक म्हूण मानून घेता. तर आमचें सगळ्यांचें जिवीत अशें आसूंक जाय. सदां आमी देवाक दोळ्या मुखार दवरून जियोंक जाय आनी देव आमकां मेळूंक जाय. खंय इगर्जेंत न्हय, इगर्जेंत तो मेळटलोच. ज्या जाग्यार आमी रावता वावर करता देव म्हाका थंय भेटूंक जाय. हांव ऑफिसांत काम करतां, म्हाका ऑफिसांत जेजू भेटूंक जाय. हांव शेतांत काम करतां, म्हाका शेतांत मेळूंक जाय. हांव जर मासलेचो नुस्त्याचो वावर करतां, थंय म्हाका देव मेळूंक जाय. हांव जर उंडे बासतां, म्हाका थंय देव मेळूंक जाय. हांव कसलो वावर करतां तो गरजेचो न्हय, त्या जाग्यार म्हाका देव मेळूंक जाय, देव म्हजे लागीं उलोवंक जाय. आनी अशें जर जावंक जाय, आमी आमचो पुर्तो भावार्थ देवाचेर दवरून आमचें जिवीत ताच्या हातांत दवरून जियेतना हें सगळें घडटा. आनी अशें आमच्याय जिवितांत घडूंक आयच्या मिसा वेळार आमी मागुया. आमी गीत घेवया C6 पेज नंबर 30 बागेंतल्या फुलां मदें. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मारून घेवन. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो गोव म्हणटालो सांत इनास सावजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो तो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलेलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी लालेवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे अस्कतकायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळ लायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं,
सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पडवरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. लियो आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिम्यांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत अंतियोकाच्या सांत इनासा बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. प्रामाणीकपणाचें आनी नितीवंतपणाचें जिवीत जिवंक आमकां देवाचो आदार आनी ताची कृपा जाय. आनी तें सर्व आमकां मेळूंक जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून बापाक उलो मारून आमी म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका तुजे एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूडन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. आमी गीत घेवया D13 पेज नंबर 54. जेसू बऱ्या गोवल्या. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात.
मोगळा जेजू, तूं आमचो स्वामी आनी आमचो सोडवणार. आमच्या काळजांत उंड्याच्या रुपार तूं आयलाय. तुका आमी अर्गां दिता, वाखणटा. अब्राहमान तुजेर आपलो पुरतो विस्वास दवरलो, देखून तो भावार्थाचो बापूय जालो. आमी आमचो सगळो भावार्थ तुजेर दवरूंक ज्या वाठारांत आमी जियेता, जंय आमी काम करता, थंय आमकां तुजो अणभव जावंक, तुजो ताळो आमकां थंयसर आयकूंक येवंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ताचो हांव गोव कणो, सावजा दांतान दळोवन जावचो जेजू सवे निर्मळ उंडो. मागुया. कनवळ्या बापा, सर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या सांत इनासाचो उगडास करून आमच्या गवळ्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो साक्रामेंत आमी समरमला. ह्या एकवटांतलीं आमी कधीच वेगळीं सराना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवांची वडवी करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां घट कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत आमी वावर करचे सुवातेर देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येवंक आनी ताचो अणभव आमकां जावंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे वडोवकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया. R42, पेज नंबर 198. तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय.